शाळा आणि महाविद्यालयाच्या लागसार घुवळी वखदां मेळपाचे प्रकार वाडपाक लागल्यात। ताचेर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान हुस्को परगटायला। ताच्याकय फुडली गजाल म्हळ्यार शिक्षणीक संस्था हाचेर सरकाराक सारकी जाप दिनात। सरकारान परिपत्रक काडून सगळ्यांकडल्यान म्हायती मागिल्ली, पण कोणेच म्हायती दिल्ली ना अशें पर्रीकार म्हणटा। काँग्रेस आमदार लुईझीन फालेरोन विधानसभेत शुक्रारा हो प्रस्न काडिल्लो। विद्यार्थ्यांचे वागप बदलपाक लागला काय कितें हाचेर शाळांनी बारीकसाणेन लक्ष दवरचें असो उलो हाचेर चर्चा जाली तेन्ना मुख्यमंत्र्यान मारलो। तशेंच शाळे भोंवतणी घुवळी वखदां विकप चल्लां काय कितें हाचेरय वासपूस काडची अशें ताका दिसता। की पुलीस रोड टू एवरी स्कूल फॉर एग्जाम्पल तो सांगता अर्द्या वयर शाळांनी रिस्पॉन्सूच दिवंक ना आनी खंयचीच शाळा आमकां इंडिकेशन दिना एक दोन सोडल्यार की हांगा ड्रग्साचें हें आसा म्हणून। शाळांच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक आतां हांवें सांगलां की सगळ्या शाळांच्या प्रिंसिपलांक सेन्सिटायज करा, टिचरींक सेन्सिटायज करा, कारण शेवटी ड्रग हांगा MLAs म्हणलें म्हणून जायना। थंय कॉलेज किंवा शाळो ज्यो आसा स्कूल्स आहा पळय दे हॅव टू आयडेंटिफाय एब्यूज ऑफ ड्रग। आमी हांगा अशे रितीन उलयता, आतां तो अशे रितीन उलयलो की भुरगीं वतात आनी फक्त ड्रग खातात। आय एम नॉट सेयिंग दॅट देर वील बी झिरो, नथींग इज झिरो, but he spoke as if everyone goes and takes drug. I think we should stop this generalization. And drug matter cannot be discussed in detail in public forum because many sensitive issues, and if you have trail also will be kept. I can tell only one thing. Today, as of today, the number of cases after August last, when I issued this instruction, has increased at least 5 to 6 times. Instead of 30 cases a year, now the number of cases have crossed 250 a year. We have to see that. I am not saying every child is taking drugs, but we must make sure that not even one child is allowed to take drugs. म्हणून So preventive ताज्या method. कॉन्स्टिट्युएन्सीन ताणें सगळ्या प्रिंसिपलांची मिटींग घेवची आनी तांकां सांगचें जर तूं तांकां डावट येता खंय, कारण नॉर्मली ड्रग कन्जम्पशन is understood by change in behavior pattern. You do that exercise and let me know. I will send, these are not issues I can discuss here, but if there are, we have written, I have told education department now to sensitize the principals, headmasters of schools and colleges and other areas. So we are trying from our side, but these are not recorded thing. No one comes and records with us or police records. If he records, you will have to take action and arrest him. विधानसभेंतल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता आनी व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी।